प्रियोळ मतदारसंघात जे जे विभाग येतात, जावं तो कुट्टी आसूं, ताका लागसर पुणे आसूं, मंगेशी आसूं, कुंकळे आसूं, प्रियोळ आसूं, हांगा दोंगराचे डिजास्टर चल्लां. बाकीच्या ऑथॉरिटी कडेन फायल केल्यो. लोक रात दीस पुलीस स्टेशनाक वचपाक लागले की हांगा फॉरेस्ट कट करता कुंकळे वाठारांत, प्रियोळ वाठारांत. त्या वेळाचेर तुमी ताबडतोब स्क्वॅड धाडून हेजेर उपाय विनिमय करचो. पूण कोणूच हें करिनात. हांव गोपाळ नायक सांगता की तुमकां सगळ्यांक विकते घेतल्यात आनी तुमकां विकते घेवन आमी ही सगळी बेकायदेशीर कृत्यां चलता. तो हें सांगता की आपल्या फाटल्यान BJPचो एक आमदार ह्या सगळ्या प्रकारान इन्वॉल्व आसा आनी तो आपल्या फाटल्यान आसा, BJP सरकार आसा. सो आमी गोंयच्या मुखेलमंत्र्याक आज मागता, प्रियोळचे नागरीक, की ताणें ताबडतोब ह्या प्रश्नाचेर लक्ष घालचें. कोण आमदार हेच्या फाटल्यान आसतो ताबडतोब तेजो फैसलो करचो. आनी हें कृत्य जर बेकायदेशीर आसा ते पब्लिकली वेदर गोंयचो मुखेलमंत्री, गोंयचो जो एनवायरमेंटल मिनिस्टर आसा, फाटलो आमचो माजी स्पीकर राजेंद्र आल्लेकार बाब, ताणें ताबडतोब हेजेर विचार करचो. कित्याक रान कापपाक लागल्यात, स्क्वॅड कांयच काम करिना, डेप्युटी कलेक्टर काम करिना, पुलीस काम करिना. आनी जो मनीस गोपाळ नायक म्हूण आसा तो म्हणटा पॉलिटिशियन आपल्या बोल्तान आसा. सो आमी हात जोडून फोंड्या मतदारसंघातले जे राजकीय फुडारी आसात, भोवमानीस आमचो महादेव नायक, भोवमानीस आमचो पांडुरंग धवळीकार, एलायज दीपक धवळीकार, सुदीनबाब धवळीकार, MGPचो दुसरो उमेदवार फोंड्या मतदारसंघाचो मामलेदार, माजी स्पीकर आनी माजी आमदार प्रियोळ मतदारसंघाचो विश्वास सतरकार, गोंयचो मुखेलमंत्री आनी सगळे राजकारण्या कडेन मागपाक आयल्या की बाबा रे, आमी गरीब लोक ह्या वाठारांतले, आमचो हो डिजास्टर जाल्लो आमच्यांनी पळोवपाक नजो. आमी तुमकां पब्लिकली प्रेसा मार्फत अपील करतात की हेच्या फाटल्यान कोण आसा तें फायंड आवट करचें.